धार्मिक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कारवाय करपाची गरज आमदार कार्लोस फेरेरान उक्तायली। हो फकत कायदो आनी सुवेवस्थेचो मुद्दो नासून भौशीक सुवेवस्था आनी राष्ट्रीय सुरक्षेचो गंभीर विषय आसा। गौतम खट्टराचेर प्रवेश बंदी घालून चलचे ना ताचेर खर कारवाय करप गरजेचें आसा अशें आमदार कार्लोसान सांगले। गोंयांत येवन लोकांची भावना दुखयता आनी गोंयची शांतिकाय इबाडपी लोकांक आमी ओगी रावचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। वास्को ताणें म्हणला त्या व्हिडिओन सेम ताणें म्हणला, पूण आमी पळयलें की जो तेगेल्या भावाक ते दीस अरेस्ट केलो की ती स्पीच ताणें बरयल्ली म्हणून सेम ना। हो ए 29 ऑक्टोबर 2025 व्हिडिओ तो कित म्हणटा, तो म्हणटा आतंकवादी सेंट झेवियर आयल्लो। मागीर तो म्हणटा स्कूल कॉलेज इन्स्टिट्यूशन तेजे नांव आसा कळ्ळें न्ही, म्हणल्यार लोकांक मनांत पॉयजन घालून सरता हो सांत न्ही म्हूण हो आतंकवादी। सो दिस इज यू अंडरस्टँडिंग। सो दॅट स्पीच दिस वॉज द बेस ऑफ द स्पीच फॉर वास्को द गामा। आनीक एक प्रश्न म्हगे मनान येता, आतां ऑर्गनायझर म्हणटात आमकां खबर नाशिल्ली हो एशको उलयतो। येस, आय नो दॅट पीपल वोंट नो, पूण हे मनशाक तूं कितें हाडला? पयलो प्रश्न, इफ ही इज नो बॉडी तूं हाडना तेका। इफ ही इज समबॉडी यू हॅव ब्रॉट हिम विथ अ पर्पज केसलो कित उलोवपाक? तूं तेगे हिस्ट्री पळयली जाल्यार आनी सान फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साबाचो तो उलयता जाल्यार आनी तूं हाडटा जाल्यार मुगे मना हांव कितें चिंतलो, लोक कितें चिंतलो? सो एशकोन यू मे से हांव म्हणना सगल्यांनी तें खबर आशिल्लें ना सगल्यांक, पूण थोड्यांक आशिल्लो। And I believe that some of them must have brought him maliciously. Now, right now, he's been arrested. Now, what further? He can also be arrested in the second case. I will tell you one more thing which I am looking at, which I will make a demand to the Chief Minister. Such kind of people who are wanting to breach public order and national security and integrity of our country should be booked under NSA.